Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. विलापांच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान जुदाचीं सगळीं घरां मोडून उडयलीं. तांची काकलूत करूंक ना. आपल्या क्रोधान ताणें जुदाचे धुवेच्या कोटांचें निसंतोण केलें. राज आनी तांच्या सरदारांक जमनीर शेवटून ताणें शिरापून सोडलीं. सियोनाचे धुवेचे वडील गुपचूप जमनीर बसून आसात. तांणी आपल्या माथ्यार घाला गोबोर आनी आंगाक घाला साक. जेरुजाल्याच्यो आंकवारी आपल्यो तकल्यो जमनीक लायतात. म्हजे पोरजेच्या धुवांच्या निसंतणा खातीर म्हजे दोळे दुखांनी भरल्यात. म्हज्यो आंतकिड्यो कोलकोलतात. म्हजें काळीज विरगून भूंय पडलां. कित्याक भुरगीं आनी दुदाचीं बाळकां शाराच्या आंगणांनी जिंट मारून पडल्यांत. घायाळ जाल्ल्या मनशां परी शाराच्या चौकांचेर जिंट मारून पडटाना आपल्या आवयांच्या होड्ड्यार प्राण सोडटाना आपल्या आवयांक ती म्हणटात, जेवंक खावंक खंय आसा? जेरुजाल्याचे धुवे, कोणा कडेन म्हूण हांव तुका सोर करूं आनी तूं कोणा सारकी म्हूण सांगू? सियोनाचे आंकवार धुये, कोण तुका पावत आनी बुजवण दीत? तुजी दूख खोंत सोमदिरा येदी. तुका कोणाच्यान बरी करूंक जायत? तुज्या प्रवाद्यांनी तुजे संबंदी खोटेपण आनी लोटीकपण सांगून दवरलीं. तुजें निर्वासन निवारूंक तांणी तुजें खोटेपण तुका उक्तें केलें ना. पूण तुजे संबंदी खोटेपणाची आनी भुलवणेची दर्शनां घेतलीं. सियोनाचे धुवे, आस्कार सुस्कार सोड. सर्वेस्पराक व्हडल्यान बोब मार. दीस आनी रात एका व्हाळा सारकी तुज्या दोळ्यांतलीं दुखां व्हांवय. तुका आनीक विश्रांती घेनाका. तुज्या दोळ्यांक विसव दिनाका. काळोखाच्या पयल्या पहारार उठ. रातच्या वेळार विलाप कर. सर्वेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका सारकें ओत. तुज्या भुरग्या बाळां पासत ताका तुजे हात उबार, कित्याक तीं भुकेन मरतात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाल विसरूं नाका. देवा, सामकींच सांडून गेलोय तूं आमकां. तूं चोरवाक व्हरतालोय त्या शेळयांचेर कित्याक म्हूण इतलो रागान जळताय? पुर्विल्ल्या काळार तुवेंच विंचून काडलोली ही पोरजां. तुजें दायज करूंक तुवेंच सोडयलोलें हें कूळ. तुवें तुजें ठिकाण केल्लें तो सियोन पर्वत. हांचो तर आतां उगडास कर. जबाब, तुजे दोळदिरे पोरजेक सदांकाल विसरूं नाका. घोटाण करून उडयलोल्या ह्या जाग्यार चलून ये.
सगळ्या तुझ्या पवित्र मंदिराचो दुस्मानान विनाश करून सोडला. तुजी परजा जमताली त्या घरांत दुस्मान गरज घालतात. आपली निशाणां पोरक्यांगेली निशाणां थंय उबारून दवरल्यांत. जबाब तुजे दोळदिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. असली निशाणां आमी कदींच देखूंक नासली. कुराड पारोय तुतयो घेवन देसवाटेच्या कामाक लागले. फार मारून मारून दारां सगळीं फोडून घाली. देवा तुज्या पवित्र मंदिराक तांणी उजो लायलो. तुज्या नांवांक भेटयलोलो जागो भोसडावन तांणी भोसमून उडयलो. जबाब तुजे दोळदिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. तुज्या कोराराचो उगडास कर, कित्याक देसाच्या दर एका भुंयारांत आनी मैदानार जुलूम करता राज. जुलूम भोगतल्यांक निराशी करून सोडूं नाका. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक तुजें नांव वाखाणूंक फावो कर. जबाब तुजे दोळदिरे पोरचेक सदांकाल विसरूं नाका. उद्गार. ताणे आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू कफार्नवांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलोलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाळून शोधपोतीन म्हळें, सायबा तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाल आसां आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक ओमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर ओजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काळोखांत उडयतले. थंय लोक रोडून आनी दांत
किर्लूनूच आसतलो. आनी जेजून शोधपोतीक म्हणलें, तूं वच. तुवें स्वत मानलें ताचे पोरमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकोर बरो जालो. आनी पेद्रूगेर वचून जेजून ताचे सासूक जोरान आंथरुणान पडलोली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच देंवचार बसलोल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशें हाडली. ताणें एकाच उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोन आयलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं वच. तुवें भावार्थ धरलोय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं. माथ्यू 8:13. नियाळाक आदार. गेल्ल्या वर्साक जाल्ल्या बायलांचे क्रिकेट विश्वकप आनी ह्या वर्साक जाल्ल्या दादल्यांच्या क्रिकेट विश्वकपांत एक समानताय आसा. एक खेळगडीन बरो खेळ खेळून भारताक मुखेल सेमीफायनलांत जिखयलें आनी शेकी विश्वकप जिखली. पयली संदी तांकां मेळूंक ना. निराशी जाली पूण देवाच्या उतराचेर थीर भावार्थ दवरलो आनी जेन्ना संद मेळ्ळी तांणी नवलां जोडून हाडलीं. आपल्याक न्हय पूण जेजू क्रिस्ताक. जेमिमा रॉड्रिगीस आनी संजू सॅमसनान जिखल्या उपरांत जेजूक सोबे माजार मोहिमा दिली. आयच्या शुभ वर्तमानांत शोधपोतीनूय असलोच भावार्थ दाखयलो आनी जेजूक फकत एकूच उतर उलोवन आपल्या चाकराक बरो कर म्हूण मागलें. हें पळोवन जेजू अजापता आनी ताच्या भावार्थाक वाखाणटा. जायते फावटी आमी संवसाराच्या बोवाळांत देवाचो उलो आयकोनासतना दुसऱ्यांच्या सांगण्यांक कान दितात आनी जिव्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरिनात. निराशी जाता आनी देवाच्या उतरांत आसलोली घोटाय घेवंक चुकता. हांणी दोगांयनी जेजूचेर थीर भावार्थ दवरून आपूण खरेपणी सर्गींच्या राज्याच्या जेवणांत बसूंक फावो म्हूण दाखयलें. मोगाळा बापा, दिसपट्टी तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरून आमचो भावार्थ जिवंक आमी वावरूंक पावूं. तूं आमकां पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन भर म्हूण मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.